आमकां खबर आसा की हो रस्तो चड बिजी जाल्लो आसा, कित्याक ह्या रस्त्यांसूनच आयज जे आसागांव म्हूण, अंजुना म्हूण, जावं शिवोले जावं मोरजे वो आमचे आरांबोल हे सगळे ट्रॅफिक चडशे ट्युरिस्ट जावं आमचे लोकल बसून ह्या रस्त्यान आयज वयता। तेन्ना हांगासर हो रस्तो वाडोवपाची आनी तेका डांबरीकरण करपाची खूब गरज आसली। जेन्ना पंचायतीच्या लक्षान आनी आमच्या आमदाराच्या लक्षान येयले तेन्ना तेणेन तुरंत हो रस्तो घेवन तेचे सगळे काम चालू केले आनी आयज आमी अंतीम टप्प्यान तेचे डांबरीकरण करपाक आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहा। हांव खरेंच तोखणाय करता आमच्या आमदाराची, कित्याक आमच्या पर्रा गांवांत जो कित्येक वर्षां तो येवच्या पयलीं डेव्हलपमेंट जावंक नासलो, उरलोलो, अधुरो आसलो, तो तेणेन आपल्या विजनान, आपल्या कार्यान आयज पर्रा गांवांत भरपूर असो डेव्हलपमेंट केल्लो आहा। आमी खरेंच तेचे मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक अशे डायनॅमीक आनी विजनरी आमदार खूब कमी असतात। ते चडशे तुमी पळयलेत जाल्यार ते ऑफिसान आसनात पूण ते रस्त्यार रावन काम करून घेतात। ही खरेंच त्याची एक बरी काम करपाची पद्धत आसा। त्या खातीर आमी देवाक दिनवासी आहात, कारण आयज सगळे आमचे लोक हे काम करता आसतना आपलो जागो, आपली दुर्गा फाटी घेवन पर्सनल सॅक्रिफायसीस करून पोर्रा खातीर आनी फुडल्या जनरेशना खातीर तांच्यांनी आपल्या हातान घेवन टुगेदर फॉर पार्रा जो आमचो स्लोगन जावन आसा ते आमच्या वांगडा रावले आनी टुगेदर फॉर पार्रा जेन्ना आमी म्हणटात सगळ्या लोकांक वांगडा घेवप, आमचे पोर्रीकार, आमचे गांवकार, आमचो कोमनीदाद, पंचायत, MLA, वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स आयज आमच्या वांगडा रेव्हरंड फादर पीटर गामा, आमचो पादिगार तसोच फादर पेनी, आमचो पातपूर आमच्या वांगडा आयज आसात। आनी असलें काम जेन्ना आसता गांवचें काम ते आमकां कन्सल्ट करतात, आमकां एडवायस दितात, आमचेर आशिर्वाद घालतात आनी होच आशिर्वाद दर एक पोर्रीकाराचेर सदींच आसचो आनी आमचे लोकांचो विश्वास, लोकांचो कन्सेंट घेवन जे आमी डेव्हलपमेंट करपाक फुडें सरतात हे अशेंच आमची परंपरा पोर्रान उरची म्हणून हांव लोकांक आश्वासन दिता आनी मागता आमचे जितले डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आसतले तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी करतले। काम सुरवात जाल्लें अबाउट 1 month बॅक आनी अ लॉट ऑफ पीपल हॅव कोऑपरेटेड आनी दुर्गा फाटी येयल्ली आहा, कित्याक जो मेन रोड आहा रायट फ्रॉम शांतादुर्गा अप टू चर्चीच्या फाटल्यान जो आसागांव वयता त्या रोडाचेर गाडयो वाडलेल्यो आहा आनी जे लोक चलपाक येता सकाळी फुडें सांजचे आनी स्पेशली आमचे पोर्रीचे लोक जे चर्चीन येता, बाकीचे सांजचे पासोईक म्हणून येता, तांकां एक बरी फुटपाथ जावची म्हणून आमी प्लॅनिंग केल्ले। आफ्टर हॉट मिक्सिंग फुटपाथीचे काम सुरवात जातले आनी हितून क्रेडिट गोज टू ऑल द ओनर्स ऑफ द लँड ओनर्स हू आर ऑन द मेन रोड, तेंच्यांनी आपली दुर्गा फाटी व्हरपाक आमकां जागो दिलो। तशेंच कोमनीदादीन आपलो जागो दिलो वेरियस प्लेसीस शेतांनी रिटेनिंग वॉल बांदून रोड मातसो रुणावपाक आनी तेच्या वांगडा जे तेंचे टेनंट आहा तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केल्ले आनी डेव्हलपमेंट जे आहा हे सगळ्यांचे डेव्हलपमेंट, हे म्हाजे एकट्याचे न्हू, पंचायतीचे न्हू, हे पोर्रीच्या गांवच्या लोकांचे डेव्हलपमेंट आनी जेन्ना गांव एक जाता डेव्हलपमेंट करपाक तेन्ना बरे वस्तू तुमकां दिसोंक येता। म्हाका दिसता वो आख्खो रोड फ्रॉम पार्रा चर्च अप टू आमचे लिंगाबाट देवस्थान, फ्रॉम पार्रा चर्च टू शिव मंदिर लिंगाबाट देवस्थान वो बरो रोड जावपाचो आहा। रुणायक तेजे वांगडा एक अबाउट
7-8 कंपाऊंड वॉला तरी उरल्या फाटी व्हरपाची. तेजे उपरांत मागीर फुटपाथीचें काम स्टार्ट जातलें. तितून ब्युटिफिकेशन लॅम्प्स येतले म्हणजे लायटी. तेजे मदेका जी कंपाऊंडां जितकी आमी मोडल्या तितली आमी पेंट करतले, तेका टायल्स लायतले, ब्युटिफिकेशन तिका झाडां लायतले. बोगनविला इज व्हेरी फेमस इन पार्रा, म्हणजे लोकांच्या कंपाऊंडान लावप ती आनी तेजे भायर अशी येवप आनी फुलां येवप. तेचे भायर दुसरी आनीक झाडां जेका फुलां येता वेगवेगळे भाशेची ती लायतले आमी. म्हणजे पार्रा should always look green and yet people should say this is a model village. आणि अशें डिसिजन जे सगळे गांवकारांनी घेतलेले हा पंचायतीचे वांगडा ते आमी तशेंच दवरया. ही विलेज फॉर द जनरेशन्स टू कम दे शूड say that our forefathers have kept it for us and we should keep it to the generation next. अशी ही विलेज आमी दवरपाचो प्रयत्न करूया, सगळे वांगडा वावुरया. थोडे जाण मातशे दुखवताय दुर्गा मोडटना, मातशे फाटी फुडें जाता, पण तेंच्यांनी दिली आमकां आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. थोड्यांनी डायरेक्ट दिली फाटी व्हर म्हणून, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमकां बांदून दिता. सगळ्यांची दुर्गा आमी जी काडटा ती बरे क्वॉलिटीचे काम करून आमी बांदून दिता तेंकां. आनी तो जागो 1 मीटर जो आमकां एक्स्ट्रा मेवता त्या जाग्याचेर 1.5 मीटराची फुटपाथ आमी करपाचो प्रयत्न आतां करतले, स्टार्ट करतले. हेचे उपरांत सगळ्यांक पोर्रीच्या गांवच्या लोकांक आनी स्पेशली लँड ओनर्स हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड फॉर दीस डेव्हलपमेंट, आय थँक देम अँड लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर द विलेज ऑफ पार्रा, फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, अँड keep the name of Goa always shining and on top of our mind. म्हणजे नेगेटिव्हिटी खूप वाढलेली हा आणि नेगेटिव्हिटी we have to create into positivity because Goa is a state where we mostly earn on the living of tourism and tourism जो जर आमी बरे करतले जाल्यार अशे बरे रस्ते, बरे फुटपाथी आणि मॉडल विलेजीस करपाची गरज आहा.